ನಮಸ್ಕಾರ ಅವನುಪಮ ಭಟ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಶೆಡ್ರಸ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. लायक तरणे दुद्दी आणि कोब्बू मेळांग हाजी कुकर कोरी हांवें पळय आतां कोब्बाक हे गांटी गांटेस अशी ते गांटी घालका म्हणना घालल्यार कांय जायना ते मद्दे कुडकस पळयाची ताका करवो म्हणचे कोब्बा करवो करचें म्हणचे. पण आतां हांव कोब्बा करवो कोन्न दवरला. दुद्दे तशीची लायक तरणे आसा. आतां ते तरणे दुद्दे हांव शिनून घेतला. साली काडच्या गतीना तरणे दुद्दे तशी शिजून येता. साली काडल्यार विरून वता ते. आतां हांगा एक 2-3 चमचे नारलेल तेल घाले. दुद्या उपकरे नारलेल तेल घालका आमगेल फुडले आमची गेल रांदपाक पुराय पळयाची नारलेल तेल भारी टेस्टी न्हय वे. आतां ते तेल उंजल कुडले 1 चमचे उडदा दाळी आनी 1 चमचे सासम घालता. ते सासम आनी उडदा दाळी पटपट जाता. उडदा दाळी कलर चेंज जाल्ले म्हणटना हाका 1 की 2 सुकी मिरसांग तुमकां तिखसाण कितले जावका तितले आनी 1-2 तर्ण मिरसांगे सुकी मिरसांगे दोन्ही घालका हाका आनी करबेव ते फण्णां भितर लायक कोन्न भाजून घेवका पळय. अशें करून ते तर्ण मिरसांगेची पुरंबोळ येवका. ते फण्णां भाजितना तर्ण मिरसांगे एक फ्लेवर येता. आतां पळयाची हांगा जाय जाल्यार हिंगा पिठी घालयत तुमकां. हांव हिंगा पिठी घालना. हांव लास्ट हिंगा उदक घालता. आतां दूद दिशीन दिलेलें हाका घालता. हे दुद्देनी कोब्बू घालून उपकरी आमगेल घर कडेन म्हगेल कुळारा नोप आसा. ते नोपीक आमगे ते करचे पुड दुखून 14 रांदय करचे आशिल्ले आमगेल घर कडेन. ते 14 रांदये भितर 2 उपकऱ्यो तांचे भितर एक हे दुद्देनी कोब्बू घालून उपकरी भारी रुची ती. आतां पळय दुदी घाल्ले पडना भितर आनी हाका हांव कोब्बू घालता. हांव म्हणलें तुमकां वेळार कोब्बाचे करवो म्हणटाचे आमकां सान आसतना आमगेल बापा मानांनी चवथींनी जेतरी ती गांटी मदींच काणू गांटी पळय आमी गणो मानी घालता चित्या ती. पण हाका मीठ घालनी आशिल्लें हांव आतां मीठ घालता आनी ते आनी गोडा कुडकेक सानू घालचें हांव हांगा. तुमकां जाय जाल्यार घालयत. कोब्बा गोडसाण आसा तशी दुद्दे ताजी तें एक ताका एक ताजें एक स्वीटनेस आसा. दोनी जतन गोडसाण येता जाल्यार एक सान गोडा कुडको घाल्यार भारी रूच येता. आतां उगूर चाळण घेता आनी हाका उदक येता. दुद्याक तरणी दुद्दी नव्हे ताका सम उदका पश येता. कोब्बूय आसा तें उदकाची की सोडता. आतां सान उज्जारी लायक कोन्न धांकून दवरून शिजोवका तें ओटू एक 7-8 निमिश भितर हें दुद्दी शिजून येता. हांव तुमकां सांगता आशिल्लें कसं म्हळ्यार आमकां आमची गेल्यान प्रती एकाक आमची गेले वर्ड म्हूण आसा. ते कोब्बाचे पळय ते मद्देच्या गांटी म्हणचे ते साली काणून ते आमी पिसस करता पळय ताका कोब्बा करवो म्हणचे. तशें पळय आतां हांगा आमगेली उपकरी शिजत आयली. दुद्दी सॉफ्ट जावचें जाल्यार हांव पास एक पंता चाळण सान उज्जा सिम कोन्न दवरता. दुद्या उपकरी विंगड भागान मस्त चिकी चेंज आसता करची तांतांनी करची मेथड विंगड आसता. पण हांव हाका आतां लायक दाटची हिंगा उदक घालता. तुमी हांव तावळ सांगलें तुमी जाय जाल्यार फण्णाकय हिंगा पिठी घालयत जाल्यार म्हाका हिंगा उदकाचें आमकां इश्ट जाता. आमगे ते नोपी वेळार हिंगा उदक घालचें ताजें उडक आसा ती हें करतना लास्ट सोय घालची. सोय घालून एक 2 खतखत काडका दांकून तेन्ना ते रात्री जाल्यार वायट जायना. पण हांगा लायक हुनीची दुद्या उपकरी रेडी जाल्ले आमकां भारी टेस्टी तितले हेल्दी हे करून पळया. कशें जाला म्हूण कमेंट सेक्शनाक घाला. सगळ्यांक धन्यवाद.